आता जीव कडगे सीजन आमगेल रुखार भरपूर जीव कडगी जाल्या आमकां आमची गेल्या एक जीव कडगे असल्या जाल्या जीव कडगेच करना ते आयटम ना आमी सोय बजील चण्यांगश दुखून हापोळ दवरनो चिप्स दवरनो पोडी बजो एक दोन वेळ 100 कटल्यान आयटम कोरयेत एक जीव कडगे असल्यारी तशें आतां फ्रेश दोन जीव कडगी काण व्हरनो एक सॉंग कोन्न पळोवया भारी सिंपल रंदई तेवे सोय घालना तेल सॉंग 2 नंबरेर करताची पण ही सिंपल सॉंग आतां ताजी रेसिपी सांगता तुमकां असल सिंपल रेसिपीसाक मुगेल षड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्राईब करू विसरू नकाची आतां सुरवेक 1 चमचे तेल उन करचे आनी ताका एक अर्द मुक्काल चमचे ताचे पयस चड घालनाची कोथंबरी मस्त कोथंबरी घाला ताजी खारसाण येता 2 कोथंबरी घालची आनी कलराक बॅडगी मिरसांग एक 5 आनी तिखसाणी जावका जाल्यार एक 6-7 गांवची मिरसांग म्हणजे रामनाड मिरसांग घालची आनी तेला एक रोस्ट जेवताय अशें करून हुनारून घेवचे आतां मिरसांग कोथंबरी पुरा भाजून आयली हे न्हिवून तरी पिटी करचे हांव सादारण अशी सॉंग करतना म्हळ्यार सोय घालना तेल सॉंग करतना ही मिरसांग पिट्टी करतनाची ताका जावका जाल्यार तितले चिंचांब आनी मीठ घालचें ते वेळी ताज्यो जोटू पिट्टी जावन येता आनी रंदय घालतना मागीर रंदय दाट जाता ताजे निमित्त आतां पण जीव कडगी शिनून घेवया इला एक जूनस जीव कडगी तुमी केन्ना जीव कडगे साल्लेचे उपकर खावन पळयला मुगेल मायन करचे आशिल्ले आमगे ते पूर जना भारी इश्ट ते हे पळय आतां जीव कडगे शिंदितन जून जीव कडगी फ्रेश जीव कडगी जावका पेट्टू लागील न्ही जाल्यार कोड जाता अशी फ्रेश जीव कडगेची साल अशी चिक्की दाटी काण घेवची उडगास दवऱ्या जून जीव कडगेचे तरणी जीव कडगेचे कांटो लागता अशें करून चिक्की दाटी साल काण घेवची आनी ते मागीर सपूर शिनून ताका बटाटो एक सपूर शिनून घालच्यो आनी एक चूर हिंगा पिट्टी पडना दवरून उपकर केल्यार भारी लायक जाता तुमी केन्नाय मेळ्ळ्यार करून पळयाची आतां आमी सोंग्याक जीव कडगी शिनून घेवया मस्त सपूर फोड करून नजय ते म्हळ्यार हे लायक जुनियस जीव कडगी विर्त ते सपूर केल्यार चिके व्हडशे फोड जीव कडगी शिनून घेवची आनी हाका जावका पियाव एक 3-4 पियाव हाफ स्लायस करून पातळ पातळ अशें करून शिनून घेवचे पियाव आतां आमी सॉंग करया आतां एक 2-3 चमचे तेल हून करचे आनी ताका 2 सासम घालून पटपटाचे सासम पटपटेल कुडले आमी शिनून दवरलेलो पियाव आसा पळयाची तो घालचो तो घालून ते तेलां भितर लायक करून तो पियाव बावोन घेवचो एक चूर मिठा पिटी हे पियाव बावयतना घाल्यार तो पियाव ओग्गी भाजून येता अशी लाईट गोल्डन कलर येवताय तो पियाव भाजून घेवचो पळय पियाव लायक कलर आयला आतां आमी भाजून पिटी करून दवरलेली मसाला पिट्टी आसा पळयाची ती घालची ती घालून ते मिक्सर आयदन धुवन ताका जावका जाल्यार तितलें उदक घालचें ते कसाल्याक म्हळ्यार आमी ते चिंचांब समेत पिट्टी केला न्हय हे उदक घाल कुडले ते उदकां भितर ते चिंचांब अशी शिजून लायक दाटू कोळ जाता तो रंदय लायक दाटी जाता म्हळ्यार कितले जावका तितलें उदक धुवन घालचें आनी एक खतखत काडचें ताका हे मासोलो अशी खतखत येतना आमी शिनून दवरलेले जीव कडगी घालची आनी ताका जावका वापस उदक जाय जाल्यार थोडें उदक घालचें आनी समज चाळण घेवचें आनी सान उज्जार ही शिजोवन पुरो जीव कडगी ते मसलां भितर घालून लायक करून मिक्स करून घेवचें हे आतां सोय घालना तेल सॉंग जालें अशी सोय घालून एक सॉंग करताची ताजी व्हिडिओ आनी एक पंद काण घालता हे पळय हे आतां दांकून दवरचें आनी सान उज्जार ते पुरो मिक्स जावन येवताय शिजोवन घेवचें एक बारी सिंपल रंदई तितले टेस्टी पानपोळ्या ओटुकी शेवये ओटुकी शिता ओटू पुरो भारी लायक जाता एक दाळीतोयन एक जीव कडगे सॉंग असोय म्हण जाल्यार सुपर जेवण तें तुम पुरो जन करून पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घाल्याची बारीक कांय कश्ट ना हे बारी सिंपल रेसिपी आनी जीव कडगी दुखून शिजूक कांय वेळ ना ಒಟ್ಟು एक 8-10 निमिष भितर लायक शिजून मेळ्ळें येता तें जुनी जीव कडगी फ्रेश जीव कडगी हे आतां सुपर सॉंग हांगा रेडी जाल्लें घम घम पोरंबोळ येता घरान तूं पळय उन सॉंग
कश जाला पळयाची असल सिंपल रेसिपी साका षड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्राईब करायची, लाईक शेअर कमेंट करायची आणि तुमगेल व्ह्यूज कमेंट सेक्शन भितर घालायची. थँक्यू फॉर वॉचिंग.